नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। रस्तो रुंद करताना पीडब्ल्यूडीक झाडां रोवप सक्तीचे, पोन्न्या पुलाचे सेफ्टी ऑडिट, वापरिना त्या पुलाचे बॅरिकेडिंग, मुख्यमंत्र्याचे निर्देश, वेस्टर्न शिपयार्डाच्या ड्राय डॉकाचो मात खंय भंय ना। राज्यसभा उमेदवार जिखून हाडटले जाल्यार काँग्रेसीक जाय आनी 4 मतां, सर्वमान्य उमेदवार सोदपाच्यो हालचाली, उमेदवाराची चाचपणी करूंक सीएलपीची खासा बसका। जीएसटी उपरांत 3 महिन्या भितर दर देंवतले, सर्व्हिस टॅक्स, ऑनलायन शॉपिंग येणावळ गोंयच्या पदरान, मुख्यमंत्री पर्रीकराचे गणीत, जीएसटीचेर आमदारांकूय कार्यशाळा। शारांतले नॅशनल वा स्टेट हायवेचो स्टेटस रद्द करून शारा भायले हायवे नोटिफाय करपाचो सरकाराचो विचार, सुप्रीम कोर्ट रिव्ह्यू घालपाचोय प्लान, नेमके कांयच थारिल्ले ना। भारताची पहिली सेमी हाय स्पीड एसी ट्रेन तेजस एक्सप्रेसीचे सफरीचो गोंयकारांनूय आनंद, मध्यानराती पाविल्ली तेजस दनपारा करमळे सावन मुंबय रिटर्न, सेफ्टी खातीर राती दवरली मडगांवां। भारताच्या लष्करान पाकिस्तानाच्यो जम्मूच्या नौशेरा वाठारांत सर्जिकल स्ट्रायक करून प्रत्यक्ष ताबा रेषा पेल्यो, 4 चौक्यो केल्यो 24 सेकंदांत उद्ध्वस्त, दहशतवाद्यांचो सपोर्ट ना करपाचो प्लान। राज्य एक्वेटिक सर्तीन अंकित सेरावत, क्लॅरिसा डिसूजा, निखिल नागवेकर, मेगन अल्मेदा जैतिवंत। रस्तो रुंद करताना झाडां मारची पडल्यार पीडब्ल्यूडीक शक्य आसा थंय झाडां शिफ्ट करची पडटली, शक्य ना थंय कॉम्पेन्सेटरी प्लांटेशन करचे पडटले। मोडके पूल आसात थंय बेगोबेग बॅरिकेड घालचे पडटले। 31 मे मेरेन मुख्यमंत्र्यान रिपोर्ट मागला। पोन्न्या पुलाचे सेफ्टी ऑडिट करून 30 जून मेरेन रिपोर्ट दिवचो पडटलो। वेस्टर्न शिपयार्डाच्या बुडटल्या ड्राय डॉकान ऑयल नाशिल्ल्यान भंय ना म्हूण एमपीटीन मुख्यमंत्र्याक सांगला। 3 बर्निंग इश्यूचेर मुख्यमंत्री पर्रीकारान पीडब्ल्यूडी आनी एमपीटी बरोबर काल ताकतिकेच्यो बसका घेतल्यो। गिरी हायवे रुंदीकरण करतना पीडब्ल्यूडी 100 माड मारता म्हूण सध्या एक्टिव्हिस्टांनी सरकाराच्या नांवान बोळा सुरू केला। मुख्यमंत्री पर्रीकारान पीडब्ल्यूडीक लेखी निर्देश दिल्यात ते अशे: रस्तो रुंद करतना झाडांची पर्यायी वेवस्था पीडब्ल्यूडीक बंधनकारक, झाडां उमटावून दुसरे कडेन रोवंक येता जाल्यार दुसरे कडेन शिफ्ट करची, शक्य ना जाल्यार त्या वाट्याचे पर्यायी वृक्षरोपण करचें। अशा एक्टिव्हिटीचे रेग्युलर रिपोर्ट पीडब्ल्यूडीन सीएमओक दिवचे। मोडिल्ले सावड्डे कुडचडे पुलाचे फाटभुंयेर मोडक्या पुलाचोय विशय बसकेत आयलो। वापरांत नाशिल्ल्या मोडक्या पुलाचेर लोकांनी वचनय म्हूण ताकतिकेन बॅरिकेडिंग करपाक पीडब्ल्यूडीक सांगला। ताचो एक्शन टेकन रिपोर्ट सीएमओन 31 मे मेरेन मागला। तशेंच पोन्न्या पुलांचे सेफ्टी ऑडिट करून ताचो रिपोर्ट 30 जून मेरेन पीडब्ल्यूडीन आपल्याक दिवचो म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगला। एमपीटीच्या बुडटल्या ड्राय डॉकाचेर मुख्यमंत्री पर्रीकारान एमपीटीच्या चेअरमॅना बरोबर मिटींग घेतली। एमपीटी म्हणटा ड्राय डॉकात स्पील जावपा सारकी ऑयल ना, आसा ते 100 लिटर डिझल ते दिसा भितर काडटा म्हूण एमपीटीन मुख्यमंत्र्याक सांगला। ह्या ड्राय डॉकाची समुद्री पर्यावरणाक बाधा जावची न्ही म्हूण एमपीटीन सगळे उपाय केल्यात म्हूण एमपीटीन मुख्यमंत्र्याक सांगला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। राज्यसभा उमेदवार जिखून हाडटले जाल्यार काँग्रेसीक आनी 4 मतां जाय, ते खातीर अपक्ष आमदारां सयत बाकीच्या आमदारांची गरज पडटली। ताका लागून सर्वमान्य उमेदवार सोदपाच्यो हालचाली चल्ल्यात। प्रदेश काँग्रेसीची स्ट्रॅटेजीचेर मंगळारा खासा बसका जाली, कांय उमेदवारांचेर चर्चाय जाली। विधानसभेत मोठो पक्ष काँग्रेस, पूण राज्यसभा वेंचणुकेक परिस्थिती सध्या उरपाटी। एखादो सर्वमान्य उमेदवार अपक्षांची मतां घेवन चित्र बदलूंक शकता म्हूण काँग्रेसीक आशा। आता काँग्रेसीनूय खासदार उमेदवाराचो सोद सुरू केला। काँग्रेसी कडेन 16 मतां आसात आनी 4 जाय। राज्यसभे खातीर उमेदवार काँग्रेसीचोच आसतलो म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी बाबू सांगता। सीएलपीक आज आमच्यो राज्यसभा खातीर उमेदवारा बद्दल चर्चा जाल्यो। खुबशीं नांवां बद्दल आमची चर्चा जाली। कोण कोण समविचारी जे लोक आसात तांकां तेजेर डिस्कस करून जे सगळ्यांक मान्य असलो उमेदवार काडपाचे अशी काही नांवां आमच्या फुड्यान ती चर्चा जाली। सगळ्यांक मान्य म्हणजे काँग्रेसी भायरूच काँग्रेसीक सपोर्ट घेवचोच पडटलो न्ही।
काँग्रेसचे कडेन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नाच न्ही, आमचे 16 आमदार आसात आनी एक असो उमेदवार आसपाक जाय तो सगळ्यांक उमेदवार काँग्रेसचोच आसतलो, पूण जर काँग्रेसीक मान्य सगळ्यांक मान्य जावपी असलो उमेदवारच आमी पळोवचो पडटले आनी काँग्रेसीक गरज आसतली दुसऱ्यांची बी सपोर्ट करणाऱ्यांची, कित्याक आमचे कडेन आहा 16 आमदार आनी 4 जाय 20 म्हळ्यार 4 जाय बाबा आमचे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आसले जाल्यार आयज शॉर्ट लिस्ट केल्ली नांवां तुका सांगतालो, पूण हांगा आमकां दुसऱ्यांचो विचार करपाक जाय, येणाऱ्या लोकांचो विचार करपाक जाय, सगळ्यांक कॉन्फिडन्सा घेवनच आमी पावल मारचें पडटलें. ताका लागून आतां टायम मेळ्ळो आमकां आमकां कॅन्डिडेट इम्पोर्ट बी करपाचो सगळे भाशेन विचार जालो आमचो, फक्त काँग्रेस म्हणजे एकूच कित्याक काँग्रेसीचो आमचो काँग्रेस सिंबॉलाचेर उमेदवार आमचो आसतलो आनी ताका आमचो कोण लायक मायंडेड म्हणटा अशे कोण लोक आसतले जांकां आमच्या सगळ्यांच्या सहमतीन म्हणटा असो आमचो उमेदवार जो आसतलो तो सगळ्यांक कॉन्फिडन्स घेवन आसतलो. डिस्कशन केन्ना स्टार्ट जातलें? ऑलरेडी चालू आहा डिस्कशन. विधानसभेच्या 2 मतदारसंघांनी पोटवेंचणुकेची तयारी चल्ल्या, मात थंयूय काँग्रेसीचो उमेदवार खंजून थारिल्लो ना. गोंयांत 2 बाय इलेक्शन जावपाचें आसा, तेजेर आतां फुडें दवरला अजून कित्याक ताका टायम आसा, हेका चड करून ऑगस्टाक जावंक शकता, ते केन्ना रेजिग्नेशन आतां सीएमाचें रेजिग्नेशन दिवपाचें आसा, पयलीं ताणें पार्लमेंटाचें दिवपा जाय हाज्या आपल्या राज्यसभा, तें दिले नंतर मागीर हांगसर ताका कंटेस्ट करपाक मेळना तो पर्यंत तें दिवपा जाय पयलू, आनी सगळें खूब हें आसा, पूण पावस नंतर जातली सगळी ना विचार लोकांचो चल्ला, लोकांचो विचार चल्ला सगळे कडल्यान ते येता डेलिगेशन जाता आनी हें जाता, आमचे CLP लिडराकूय मेळटा, प्रेसिडेंटाकूय मेळटा, आमकांय येवन कोण मेळटा की रोय घाला रोय घाल, पण रोय अजून कांय उलोवना. तुमकां बी जबाबदारी घ्या म्हटलें ते सद्या अजून कांय जावना, सद्या आतां फुडें जातलें, आतां पळोवया आतां कितें जाता तें. ना कितें जो पर्यंत हांगसरले लोकांचें पळोवपा जाय, लोकांचें मत पळोवपा जाय, लोकांच्या कोणाक बेश्टो लादूंक जायना. गडकरीन गोंयांत सरकार करपाचेर एका चॅनला कडेन उलयतना काँग्रेस BJPच्या फुडाऱ्यांची तुलना करतना मर्द शब्द वापरलो म्हूण काँग्रेसीक हरकत. मैं लड़ाई लड़ने वाला आदमी हूँ, मर्द आदमी हूँ, लड़ाई तो डायरेक्ट लड़ता हूँ. ऐसे डील और पैसे देने के काम धंधे मैंने किए और आपके पास एक भी आदमी कोई कह दे. नितीन गडकरीन गोंयच्या सरकारा बद्दल, सरकार स्थापने बद्दल वेगळे वेगळे भाश्य केले आनी अशें एक भास केलो निर्माण की सरकार स्थापने बद्दल सगळे चित्र ताणें क्लियर केल्लें आसा, सगळे डाउट्स क्लियर केल्ले आसा, अशें एक इम्प्रेशन करपाचो प्रयत्न गोंयचे प्रभारी आनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी केलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. GST लागू जातकीच 3 म्हयन्या भितर सामानाचे दर देंवतले. आमदारां खातीर पणजे दवरिल्ल्या GST कार्यशाळे उपरांत मुख्यमंत्री पर्रीकर मिडिया कडेन उलयलो. सर्व्हिस टॅक्स तशेंच ऑनलायन शॉपिंगाचेर भायल्या राज्यांक वा केंद्राक वचपी टॅक्साचो वांटो गोंयाक मेळटलो. गोंय सध्याचे येणावळी परस 500 ते 1000 कोटी मायज जोडटले म्हूण पर्रीकराचें गणीत. सुमार 20 आमदार ह्या कार्यशाळेंत वांटेकार जाल्ले. 1 जुलैसावन केंद्र सरकारान GST चालीक लावपाची तयारी केल्या. ते प्रमाण गोंयची टॅक्स वसुली यंत्रणा सज्ज करप चल्ला. टॅक्सेशन स्टाफ आनी आमदारांकूय कार्यशाळा घेतात. मंगळारा कार्यशाळेक आडतिसांतले 20 आमदार आशिल्ले. कार्यशाळे उपरांत मुख्यमंत्र्यान पत्रकारांक तांचें गणीत सांगलें. पण ते गेम चेंजर केन्ना जातले जेन्ना हे स्मूथली ट्रान्झिशन फेज जी आसा, म्हणजे सद्याच्या कायद्या पासून त्या कायद्यान आमी स्मूथली जितले वता तितले ते खऱ्या अर्थान गेम चेंजर जातले GST लॉ. आनी आय एम व्हेरी शुअर दॅट इट इज इन रियल टर्म्स ताजो बेनिफीट एक 2-4 म्हयन्यांनी आमकां दिसपाक सुरू जातलो. खूब जाणांच्या लक्षान येवना, काही जाणांक 28% बी अशें दिसलें, पण लक्षान घ्या हाज्या बरोबर एक्सायज ड्युटी सबस्यूम जाली, जी आयज सर्वसाधारण आयटमाचेर कमीत कमी 12.5% आहा आनी आमचो व्हॅट 12.5 घेतलो जाल्यार 25%चो टॅक्स मोस्टली 18%चेर आयलो. गाडयांचेर एक्सायज ड्युटी जवळ जवळ 25, 26, 24, 22 अशी आहा, ती सुद्दां 28%चेर येता व्हॅट धरून. त्यामुळे दीस GST rates are combination of excise and VAT together. In generally, this is 25%. It is getting reduced mostly to 18%. आणि त्यामुळे प्राइसेस
after maybe 2-3 months will come down. जीएसटीक लागून ऑनलायन शॉपिंग सर्व्हिस टॅक्साचो वांटो गोंयाक मेळटलो. गोंयची कमर्शियल टॅक्साची येणावळ खंय 500 ते 1000 कोटींन वाडटली. All taxes, entertainment, luxury, service, VAT, आणि कसले टॅक्सीस आहात ते सगळे टॅक्सीस विल डिसअपियर and it will be replaced by only one tax. त्यामुळे सुरवातीक मातशें जशें वॅटाक आमकां अडचणी आशिल्ल्यो समजपाक त्रास जातालो तशें सुरवातीक थोडोसो अडचणीचें जावंक शकता, पण ओवरऑल इट इज एन बेनिफिशियल लेजिस्लेशन which will ensure the inflation to be down. आणि गोंयचो पुरतो विचार केलो जाल्यार म्हज्या हिशोबान इट्स वन ऑफ द लेजिस्लेशन which will improve the state economics to a level where we had never thought of. एक राउंड जाले आतां सेन्सिटायझेशन व्यापाऱ्यांचें, ताका प्रचंड गर्दी आशिल्ली. जशें हांवें असेंब्लीन डिक्लेअर केला अशें जून म्हयन्यान सादारण 5 जून पासून ते 25 जून पर्यंत एक एक्सटेन्सिव्ह एक्सरसाइज परत आमी चालू करतले. हांव सगळ्या आमदारांक हाजी डिटेल सविस्तर म्हायती मे म्हयन्याच्या एंड पर्यंत धाडटलो. आय ऑल्सो इंटेंड टू क्रिएट एडवायझरी which will have chartered accountants and experts who will be there in every taluka. जे कोणाकूय जशी गरज आसा ताजेची म्हायती जाय थंय वचून कोणा म्हाका समजा इंडिव्हिज्युअली कितें कन्सल्ट करूंक जाय, म्हाका कळना सारकें जाल्यार आय कॅन गो. कंज्युमर स्टेट आशिल्ल्यान गोंय जोडटले अशें सध्या तरी सरकाराचें गणीत. मात एंड कंज्युमर बेनिफीट आनी म्हारगायेचे नेमके कितें जातले ते जीएसटी लागू जाल्या उपरांतूच कळटले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हीजे चेतन गवस. सरकार शारांतले नॅशनल वा स्टेट हायवेचो स्टेटस रद्द करून शारा भायले हायवे नोटिफाय करतलो. तितल्यान हायवे लिकर बंदीक लागून बंद जाल्ली शारांतली बारां साल्वार जातली म्हूण सरकाराचो विचार चल्ला. ते शिवाय सरकार सुप्रीम कोर्टान रिव्ह्यू पिटिशन घालपाचो विचार करता. लिकर सेल आनी लिकर सर्विंग हाचे मदली गफलत सरकार आर्ग्युमेंट म्हूण कोर्टा मुखार रिव्ह्यूआन दाखोवंक सोदता. मात अजून ह्या दिशेन नेमके कांयच फुडें केल्लें ना. घेवया एक ब्रेक.